उडपी कर्नाटकातलो वॉटर स्पोर्ट व्यावसायिक संदीप सलनियानाच्या दुबावित मरणा उपरांत कर्नाटकातले अक्षता एम.के. उर्फ रूपश्री हे बायलेक पुलिसांनी अटक केल्या. संदीपा वांगडा ही बायल कळंगुटे एका रिसॉर्टाच्या रूमात गेल्ली. उपरांत संदीप मेल्ले अवस्थेंत सापडिल्लो. रूपश्रीन ताका ड्रिंकांतल्या न्हिदेचे गुळयो दिवन ताचे गळ्यांतली सरपळी घेवन पळ काडिल्लो. तिका अटक केल्या उपरांत आतां म्हायती मुखार येता ती अशी: दुबावित अक्षता एम.के. उर्फ रूपश्री खंय टीव्ही एक्टर सिरियलींनी कामां करताले. फाटले 1.5 वर्स गोंयांत येवज करून पयशेकारांक अशेच न्हिदेच्यो गुळयो दिवन लुटताले. गुळयो दिवपी दोतोराची पुलिसांनी बेंगळूर वचून चवकशी केल्या. दोतोरान न्हिदेच्यो गुळयो दिल्ल्याचे कबूल केला. मात आपल्याक जाय म्हूण फटोवंक खंय रूपश्रीन गुळयो घेतिल्ल्यो. सोरो पिवन न्हिदेच्यो गुळयो घेतल्यार खंय त्यो बादतात, हांगाय तशेंच जालें. संदीपाच्या गळ्यांतली भांगराची सरपळी चोरली, मात कटर मेळूंक नाशिल्ल्यान हातांतले कडे खंय चोरूंक मेळोंक ना, पुलिसांक कबुली दिल्या. पुलीस सुत्रां कडच्यान ही म्हायती मेळटा. मजगतीं फुडलो तपास सध्या पुलीस करतात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.